मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या हर एक दिंडी सर्गी संसारी सरपुरता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या आसलो देव पोट तुझे लिपो मुनशा कुडगेव आयलो पाताक मात्रेक सांडो मुनी सावून चेलो उंड्या रूपी मुनशा मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या हर एक दिंडी सर्गी संसारी सरपुरता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या निमाण्या त्याचे मोगा मंदा मेंदिलो सेवेची विचोरा पायशी सांची दुले निमाण्या त्याचे मोगा मंदा मेंदिलो सेवेची विचोरा पायशी सांची दुले तुझे कडीन बदलो मुझ्या उडासा करान म्हणून सौम्या तुवे शिसांका देश दिला मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या सर्गी संसारी सरपुरता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या आराधन तुका सौम्या. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan tuka somia Jesu. Ergan tuka somia Pagla Jesu. tuka somia Jesu. Pagla tuka somia Jesu. Mahima tuka somia Jesu. Mahima tuka somia Jesu. Vandan tuka somia Jesu. Vandan tuka somia Jesu. Stuti tuka somia Jesu. Stuti tuka somia Jesu. Jai jai tuka somia Jesu. Jai jai tuka somia Jesu. मगळा जेसू या घडये तू आमचे संगत आसाय. ह्या वेळार आमच्या मध्ये तुका आमी स्वागत करता.
तू जावन आसाय आमचो देव आनी धनी. तू जावन आसाय आमचो रचणार, पसणार आनी सांबाळणार. तू जावन आसाय देवाचो पूत. तू जावन आसाय देवाचो पवित्र जण. तू जावन आसाय मनशा कुळाक बसयलो सोडवंदार. तू जावन आसाय वाट, सत आनी जिवीत. तू जावन आसाय आमचो दैवीक वैज. तू जावन आसाय आमचो बरो गवळी. तू सर देण्यांचो दातार. तुमचो दयाळ आनी खणवाळो. तू जावन आसाय आमचो मोगा पात्र. तू जावन आसाय आमचो खरो इश्ट. तू जावन आसाय आमचो येवकारिस्त. तू जावन आसाय आमच्या जिविताचो उजवाड. वै सौम्या, ह्या घडये तू आमचे संगत आसाय. व्हरतो हो वेळ तुजे संगता थोडो वेळ आमी करसूंक हांगासर आसा. ह्या वर्त्या घडये तुका आमी मान बगयता. तुका आमी नमस्कार करता. तू जावन आसाय त्रिदादीचें प्रतिरूप. देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो. आनी तुवें सांगलां सौम्या, जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला. ह्या घडये सौम्या तू आमचे संगता आसाय. आनी ह्या घडये हांगासर जमलेले आमी सर्वां तुजें हजरपण आमी बगता. तुका आमी मान करता. तुका आमी आराधन स्तुती आमी गायता. बापा नमन करता. आमकां समर्पिता. तुझो करता. जेसू नमन करता. आमकां समर्पिता. तुझो करता. आत्म्याक नमन करता. आमकां समर्पिता. तुझो करता. गवळ्याक नमन करता. आमकां समर्पिता. तुझो करता. ग्लोरी हालेलुया. Glory, Alleluia, Alleluia, Glory, Alleluia, Glory, Alleluia, Alleluia. आराधन जिसू, अगलाप जिसू, स्तुति जिसू, महिमा जिसू, वाकणी जिसू, वंदन जिसू, स्तुति जिसू, नमस्कार जिसू, तुका अर्गा सौम्या, अर्गा जिसू, स्तुति महिमा अगलाप सदा सर्वदा. आराधन तुका सौम्या, अर्गा सौम्या, अर्गा सौम्या. मगळा जिसू आमी तुका आराधन करता, तुका स्तुति महिमा आमी करता. ह्या घडये ह्या उंड्या रुपी तुजें हजरपण तूं आमकां दिताय. आमकां हर एकल्यांक तो पळयताय. आमचे जिवीत तूं जाणाय. आमचे अस्कतकाय तूं जाणाय. आमचे दूख, आमची बेता बेजाराय, आमचे कश्ट, आकांत, आटे विटे सगळे तूं जाणाय. मगळा जेसू आमकां समेस्तांक तुज्या कृपेन बरयल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या संवसारी जिवितांत सदांच तूं आमचे संगत आसाय. आमचो मोग कर, आमकां सांबाळदर. तुमचो आमचो देव म्हणलें तुवें वर्त्या रितीन दाखयलां. आनी प्रत्येक करून सौम्या तुवें सांगलां, म्हजे सरशे हांव तुमकां विशय दितलो. मगळा सौम्या
खरो विशय तुजे ते आसा आनी ह्या घडये ह्यो थोडो वेळ तुजे सांगता करसूंक तुजो अनुभव जोडूंक तूं दिताय तो संतोष दादोसकाय भोगूंक तूं दिताय ते समाधान आशिर्वादा घेवंक सोम्या ह्या आराधनांत आमी पात्र घेवंक सांगता जमल्या आम्हा सोमेस्तांक तुजी बेसांवां तूं वत तुज्या कृपेन तूं आमकां आबर विशेश करून ह्या आराधना मुखांतर सदांच आमी तुका मानवोंची जिणी जियोंक सदांच तुका खाल जावंक सदांच आमच्या जिवितांत तुजेर आमचो विश्वास आमचो बवट्ट दवरूंक तूं आमकां आदार आनी कृपा दी हें प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्व आमी बसया. कीर्तन 62 देवाचेर एकल्यार विश्वास. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा ताचे कडचें म्हाका थाराण मेळटा तोच म्हजें कडाप म्हजें थाराण म्हजें खोटें देखून हांव केदींच हालसो ना. कितले फावटी तुमी एका मनशा विरोध धांवोन येतल्यात लकलेले वणटी परी कोसलोवन घालिल्ल्या पागारा बरी जाल्ल्या ताचेर केदना पर्यंत तुमी सांगता मेळोन दाड घालतल्यात. फसवणी तांचो एकच इरादो नागोवणी तांची एकच कुशलकाय तोंडान उसारतात आशिर्वाद पण काळजांत घालतात शिराप. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा तो एकलोच म्हजो बरवसो तोच म्हजें कडाप म्हजें तारण म्हजें कोटें देखून हांव केदींच हालसो ना. देवा थंय आसा म्हजें तारण म्हजी वडवीक तो म्हजें गटायेचें कडाप देव म्हजो आसरो. सदांच ताचेर हांव विश्वास दवरता ताचे मुखार तुजें काळीज उगड कित्याक देव एकलोच आमचो आसरो. जुलोमाचेर पातयेवन चलनाकात लोटीचेर व्यक्त विश्वास दवरिनाकात ग्रेस्त काय कितलीय वाडो ताचेर तुमचें काळीज दवरिनाकात. देव एक पावटी उलयलो 2 पाटी हांवें आयकलें देवा कडेन आसा पदवी. सर्वेस्परा तुजे कडेन आसा विश्वासी मोग हर एक मनशाक तांच्या करण्या प्रमाणे मजुरी दिताय. वै सोम्या तूं जावन आसाय आमचें तारण तूं जावन आसाय आमचो आदार तूं जावन आसाय आमचो बरवसो तूंच आमचो विश्वासी मोग करचो धनी. आनी ह्या घडये तुजे सांगता आमी आसा तुजो विश्वासी मोग नियाळूंक आमी आशेता. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तुवें केल्लो तुवें दाखयल्लो वर्तो मोग सोम्या ह्या घडये उगडासाक हाडन तुका आमी आमच्या काळजांत हांवन मान बागोवंक मुखार सरता. कोंकणी भक्ती गितां बूक पान संको 377. विश्वास मोजो तुजेत तुजो मोग सोम्या मोजेत. विश्वास मोजो तुजेत तुजो मोग सोम्या मोजेत. विश्वास मोजो तुजेत तुजो मोग सोम्या मोजेत. तुजे संगी सोम्या हांव सरोता तुजे दय मोगान जियेता. तुजे संगी सोम्या हांव चलोता तुजे दय मोगान जियेता.
विश्वास म्हजो तुजेर तुजो मोग सोम्या म्हजेर तुझो मोग सोम्या रुचिकांद्र तुझो वैभव कोणाटापे तुजो मोग सोम्या रुचिकाम्र तुजो वैभव कोणाटापे विश्वास म्हजो तुजेर तुजो मोग सोम्या म्हजेर तुझो मोग सोम्या हांव नियाळटा तुझी काकुळटा वाशेता तुजो मोग सोम्या हांव नियाळटा तुजी काकुळटा आशेता विश्वास म्हजो तुजेर तुजो मोग सोम्या म्हजेर विश्वास म्हजो तुजेर तुजो मोग सोम्या म्हजेर तुझे विना कोण म्हाका आसरो तुझे विना म्हाका दुसरो तुजे विना कोण म्हाका आसरो तुजे विना म्हाका दुसरो विश्वास म्हजो तुजेर तुजो मोग सोम्या म्हजेर विश्वास म्हजो तुजेर तुजो मोग सोम्या म्हजेर सोम्या मुखार आमी आसाव आनी ह्या घडये त्या सोम्याचेर आमची दिश्ट कोसोवचें प्रयत्न आमी करया. ताणें दाखयलो विश्वासी मोग आमी उगडासाक हाडलो. भजना मुखांतर ताच्या मोगाची स्तुती आमी गायली आनी ह्या घडये सोम्या मुखार मौनपणी आमी आसाव. ताचें हजरपण आमच्या मदें आमी बघून आसाव आनी ह्या घडये आमचें जिवीत ताच्या मुखार उक्तें करचें प्रयत्न आमी करया. सोम्याचो विश्वासी मोग सदांच बाळटा. वय मोगाळा जेसू, तुवें आमच्या जिवितांत दाखयलो तो विश्वासी मोग ह्या घडये आमी उगडासा काडचें प्रयत्न करता. आमच्या काळजांत हांव तुका अर्गां दिवचें, तुवें केल्ल्या बरेपणाचो उगडास काडचें प्रयत्न करूंक आमी मुखार सरता. आमची जबाब सावंदी अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेसू. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेसू. ओ सोबीत संवसार तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या ही जेसू. बरी प्रकृती आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या ह्या जेसू. प्रकृतींत तुजें हसरपण तुवें दाखयल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेसू. आमकां मनीस सावन तुवें रचयल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेसू. तुजो सुस्वास आमचे भितर तुवें घाल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या तुज्या जेसू. सारक्याची आनी सुरपायेची जावन तुवें रचयल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेसू. जानवायेन तुवें आमकां बरयल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेसू. बुदवंतकाय तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेसू. तुज्या कृपेन आमकां बरयल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेसू. सदांच आमचे संगाता तूं आसाय देखून. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेसू. येवकरिस्त घडोवन तुजें हसरपण आमकां दिताय देखून. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेसू. पातकां बुकसून आमचे आत्मे नितळ करताय देखून. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेसू. पवित्र आत्म्याची मजत आमचेर तुवें वतल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या जेसू. आमची कुटुंबां तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर. अर्गांनी होगळाप तुका सोम्या
सोम्या जेसू कुटुंबांत बरेंपण संतोष दोदोसकाय तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर वर्गाने होगळा तुका सोम्या जेसू संस्कारा रुपी तुजी कृपा देणी आमचेर वतल्ल्या खातीर वर्गाने होगळा तुका सोम्या लग्न सोवा धार्मीक बेस जोडूंक तुवें आमकां प्रेरण दिल्ल्या खातीर वर्गाने होगळा तुका सोम्या आमी जोडल्या बेसांत आमकां तिरासाण तुवें दिल्ल्या खातीर वर्गाने होगळा तुका सोम्या लग्न जिविताचो खरो संतोष तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर वर्गाने होगळा तुका सोम्या जेसू भुरग्या बळांच्या देण्या मुखांतर आमचे जिवीत सोबयल्ल्या खातीर वर्गाने होगळा तुका सोम्या जेसू तांच्या शिकपाचेर फुडाराचेर तुवें आशिर्वाद घाल्ल्या खातीर वर्गाने होगळा तुका सोम्या आमची मागणी तूं आयकताय देखून वर्गाने होगळा तुका सोम्या आमची दुखां तूं पुसताय देखून वर्गाने होगळा तुका सोम्या जेसू आमच्या खांदा वयले जू तूं हळू करताय देखून वर्गाने होगळा तुका सोम्या जेसू आमकां विविध गरजांक तूं पावताय देखून वर्गाने होगळा तुका सोम्या जेसू आमकां सदांच तुज्या मोगान तूं भरताय देखून वर्गाने होगळा तुका सोम्या जेसू वय सोम्या ह्या घडये तुजे मुखार आसची आमी सर्वां आमच्या काळजांत तावन तुका अर्ग आनी होगळाप दिता तूं जावन आसाय आमचो देव आमचो धनी आनी तुजें हजरपण आमच्या जिवितांत तुवें दाखयलाय आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण उपकार तुवें दिल्याय आमच्या जिवितांत संतोश दोदोसकाय तुवें आमकां दिल्याय आमी मागयल्लें तुवें आमकां फावो केलाय हें सगळें बरेंपण ह्या घडये आमी उगडासा काडलें आनी हें अर्गां गीत आमी गायता आसतना परत सोम्या तुजें बरेंपण आमी वाकणटा तूं जावन आसाय बरेपणाचो सागोर सोम्या तुका जावं अर्गां सदां सर्वदा 584 उभे राहूया. तुका सोम्या हांव अर्गां दिता तुजी विचिकृत्यानी आळटा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडटा तुका सोम्या हांव अर्गां दिता तुजी विचिकृत्यानी आळटा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडटा सूर्यो संतारा उजवाड फांगता अंतरळ तुजे महिमेन ती भरता सूर्यो संतारा उजवाड फांगता अंतरळ तुजे महिमेन ती भरता रस्तार तूं रस्ता हांव तुजें नांव पविसांव गावन घा रस्तार तूं रस्ता हांव तुजें नांव पविसांव गावन घा तुका सोम्या हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्यानी आळटा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडटा अर्गां तुका कुर्पे सागोरा प्रणम तुका ये जीवदातारा अर्गां तुका कुर्पे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रस्तार तूं रस्ता हांव तुजें नांव पविसांव गावन घा तुका सोम्या हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्यानी आळटा तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका
सदा सोसून आवडटा तुका सदा सोसून आवडटा तुका सदा सोसून आवडटा Hallelujah, 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 hallelujah. Aradan Jisu, glab Jisu, stuti Jisu, महिमा Jisu. आमच्या जिवितांत केल्ले बरेपण सोम्या तुका आमी नियाळो नरकांत दिता तूं जावन आसा आमचो देव आनी धनी आमचो रचणार पोसणार आनी सांबाळणार ह्या घडये सोम्या काळजांत तुका आमी मान मागयता तुवें केल्ले बरेपणा सूख दास काडून सोम्या तुका काळजांत नरकांत दिता Hallelujah, 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 hallelujah. सर्व आमी बसया मगाच्यान ह्या घडये आमकां समी आयती करया देवाच्या उतराचो नियाळ करच्या खातीर आमी जोच्या पांजेलांतले 14व्या अध्यायांतलें वासाप सुवार्ता आमी आयकता आनी आमी जोआंचो वांजेल नियाळ करता आसतना जोआंच्या वांजेलांत ते 13 तावन 17 पर्यंतले अध्याय जेजूच्या निमाण जेवणाचो संभ्रम थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा आनी ह्या संभ्रमा वेळार विशेश करून जेजून न्ही केवल पांय धुल्ले बगार जेजून आपल्या शिसा सांगाता आपणाची बोगणां एका रितीन वांटून घेतलें आमकां वाचूंक मेळटा आनी ह्या आयतारा दिसा पास्काचो 500 आयतार जेजू आपल्या शिसा सांगता सर्गींच्या चिंताप वा सर्गींचें चिंताप आपल्या शिसांक समजोवचें प्रयत्न करता हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतास तुमी म्हजे सरशी रावच्याक हांव आपोवन व्हरतलो म्हजे संगत आपोवन व्हरतलो म्हणटा तुमी म्हळ्यार आमचें जिवीत न्ही केवल ह्या संवसारांत बगार आमकां एक सर्गींचें जिवीत राखून आसा म्हणलें सत जेजूच्या उतरां मरिफात आमी समजूंक शकता आनी हें सर्गींचें जिवीत आपणायचें तर आमी जेजू मुखांतर वचूंक जाय देखून जेजू सांगता हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना वय सोम्या ह्या संवसारांत आमकां तुवें रचलाय आमकां तूं सांबाळटाय तुज्या कृपे जरीन तूं आमकां नेटयताय आनी आमच्या जिविताचो शेवट जावन आसा तुजे थंय आमी रावचो तुजे सांगाता आमचो रावचो आनी विशेश करून तें सासणीक जिवीत आपणावचें जावन आसा मोगळा जेजू तुन सावन आसाय आमची वाट तुन सावन आसाय सत आनी जिवीत सदांच आमी तुजे थंय एकवटीत रावोंक तुजे मुखांतर त्या सर्गींच्या जिवीत आमी आपणावंक ह्या आराधना मुखांतर तुजी कृपा देणी आमचेर वत आनी सांगातास ह्या घडये पवित्रात्म्याची मजत आमचे मदें आमी मागोवन घेवया तो पवित्रात्मो जाणवायेचें भंडार तो पवित्रात्मो आमकां मजतदार आनी तोच मजतदार आमकां सर्व संगती कळयतलो आमकां देवाच्या उतराची तो जाणवाय दितलो ह्या घडये आमी उबी रावया आमकां सोम्याच्या पांयतळी समर्पण करया सोम्याचें उतर आमी नियाळूंक वेता आनी उतर नियाळ करता आसतना ह्या उतराचो नियाळ आमच्या जिविताक आमच्या काळजांत रिगोवन दी सोमी कितें सांगूंक आशेता आमच्या भावा मुखांतर देवाच्या उतराचो नियाळ आमी करता आसतना विशेष करून पवित्र आत्मा आमकां सोमेस्तांक ताच्या कृपेन बरोवन दी आमकां जाणवायेन बरोवन दी त्या सोम्याच्या उतरांत प्रेरीत जाल्ली परजां आमी जावंक आनी आमच्या जिवितांत सदांच आमी जेजू तूं जावन आसाय वाट सत आनी जिवीत म्हणलें सत आमच्या काळजांत पातयेंक बावाडटान जियोंक सोम्या ह्या घडये तूं आमकां प्रेरण दी तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचे मदें धाड म्हूण आमी मागता Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on me. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on me. Sing with me. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out
your spirit on me. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on me. Spirit, move in your temple. Spirit, move in my life. Spirit, move, I'm calling. Spirit, move, I'm here. Spirit, move in your temple, in your temple. Spirit, move in my life, in my life. Spirit, move, I'm calling, I'm calling. Spirit, move, I am here. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit on us. Spirit move, spirit move in your temple, in my life. Spirit move in my life. Spirit move, I'm calling, I'm calling. Spirit move, I'm here. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप 32 अध्याय 15व्या वाक्यातून 20वें वाक्य. वैरतावन येतल्या आत्म्याचो परिणाम. पूण वैरतावन आत्म्याचो शिवर आमचेर पडटलो तेन्ना आराणे एक फळवंत मोळो जातलो आनी फळवंत मोळो एक रान जातलें. अरण्यांत न्यायनीत वस्ती करतली आनी फळवंत मोळ्यांत प्रामाणीकपण. प्रामाणीकपण शांती हाडटली. समाधानानी संरक्षण नित्यकाळी प्रामाणीकपणाचें फळ जातलीं. म्हजी पर्सां शांत ठिकाणांत सुरक्षीत घरांनी आनी सुखी सुवात्यांनी जियेतली. रान पुर्तें नापयस जातलें आनी शहर जमीन दोस्त जातलें. हर एक व्हळादेगेर तुमी वमतल्यात आनी तुमच्या बैलांक आनी गाडवांक भोवंक सोडतल्यात. देखून तुमी खरेंच सुभागी. देवाचें उतार हें. देवाचें वडोपकार. सर्गांतावन येवच्या सक्ते विशंत फाटल्या मागण्या जमतींनी हांवां तूं नियळ करनासा मोगाच्या न्हू. पयल्या मागण्या जमतेर आमी नियाळ केलो. ही सर्गा वयली सकत म्हळ्यार कितें. दुसऱ्या मागण्या जमतेर आमी नियाळ केलो आनी आमी
प्रायोगीक तरान प्रयत्न केले हे सर्गाच्या वयली सकत अनुभव जावंक. आनी तिसऱ्या मागण्या जमातेर आमकांच आमी सवाल विचारले. दुसऱ्या मागण्या जमाते वेळार आमी सर्गा वयली सकत अनुभव करूंक थोड्यांक इल्ल्या मापान जाल्यार थोड्यांक जावना जाल्यार कित्या खातीर ती जावना, कित्या खातीर आमकां इल्ल्या मापान जाली आनी खंयसर हांव सुकोवन पडल्या ते सर्गा वयली सकत अनुभव करूंक जायनातल्या बरी. आनी थवळ आमी जाणा जाल्या मोगाच्या न्हू 2 संगती परच्या दिसा आमी नियाळ केल्यो. नव्या सोल्ल्यांत हांव तूं पळयता स्वामी जेजू क्रिस्त पवित्र आत्म्याक बसयता सर्गा वयल्या सकत आमकां कशें बोळ करता म्हणून म्हाका तुका सांगता. पोरण्या सोल्ल्यांत असो उल्लेख आज आमी वाचलो. वयर तावन येतल्या आत्म्याचे परिणाम कितें गे म्हणल्या विशयांत वाचलें. वो परिणाम आमी जाणाव येदोळसो वाचलें मस्त बरेंपण जाता. आनी जायचे जाल्यार कितें आमी करियेत म्हणलें प्रायोगीक तरान हांवें तुवें चिंतूंक जाय. पयल्यान पयलें आमी नियाळ केलो आमचो उद्देश सारको आसूंक जाय. वयर तावनीचो तो अधिकार तो सकत जर तर आमचो उद्देश आमच्या स्वार्था खातीर, जर तर आमचो उद्देश पयशे जमोवचो, जर तर तो उद्देश नोरें नांव जोडचो जाल्यार थंयसर तो सफळ जावंक शकना. बगार वयर तावन येवची ती सकत येवचो तो उद्देश हांवें क्रिस्ताक साक्ष जाता, सर्वेस्पराक साक्ष जाता आनी त्या खातीर सोमेस्तांचे शुभ वार्ता परगट करच्या खातीर जर तर म्हजो आनी तुजो उद्देश आसा जाल्यार तो वयर तावन सकत आमी जोडूंक शकता. दुसरें मॅट आमी नियाळ केलो. ह्या वयर तावन येवचें सकत जोडी जाल्यार संपूर्ण तरेचें समर्पीत जिवन जे जाय. जावंक पुरो सांत पावल, जावंक पुरो सांत पेद्रू, जावंक पुरो देवाचे शिस, जावंक पुरो सांत भक्त आमचे मलगडे कितें आसात तांणी जायतीं अजापां केलीं त्या सर्गा वयल्या सक्तेन जाल्यार ताका मूळ हांवें कारण जावन आसलें संपूर्ण तरांचें तांचें समर्पीत जिवीत. आनी ह्या समर्पीत जिविता वरवीं तांकां सर्वेस्पराची सकत तांचेर देंवन आयली आनी मायठी मिरेकल्स ते करूंक शकले मोगाच्या न्हू. तिसरें हांवां तुवें नियाळ करूंक प्रारंभ केल्लें जावन आसा मागणें. तिसरें मॅट जावन आसा सर्गा वयली सकत आपणायचे तर मागण्याची गरज आसा. आनी हे प्रारंभ हाचे विशयांत हांवें तुवें आदल्या मागण्या जमातेर केल्लें. एक मॅट मुखार वचोन हे मागण्या विशयांत सांजू हांवच्या 14व्या अध्यायान 13वें आनी 14वें वाक्य म्हणटा बापाची महिमा पुता मारिफात परगट जावच्याक म्हजे नवी तुमी कितेंय विचारल्यार हांव तें तुमकां दितलो. तुमी कितेंय म्हजे नवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. असलें एक भार एक बरें वाग्दान सर्वेस्परा देवान दिलां. आतां सवाल जर तर मागल्लें कितेंय मेळटा म्हळ्यार हांगासर संवसारांत म्हाका तें करूंक असाध्य जालां. रक्त मासाच्या सैमांत सर म्हजे प्रयत्न निर्फळ जाला. सगळें वैज्ञानीक तरान हांवें तुवें प्रयत्न केल्ले कांयच करूंक शकना. तरी पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा जर तर तुवें जेजूच्या नांवान बापा लागीं मागलें जाल्यार सर्गा वयली सकत देंवन येतली आनी ती तुका सुटका दितली. तुवें मागलेल्या समस्यातावन सुटका दितली. कित्याक सुटका मेळटा? सर्गा वयली सकत आमचेर देंवन येता. तर आमी मागल्या आमी उस्तुपटी मागता न्ही कित्याक मेळना म्हणलें सवाल साबारांचें आनी म्हजें आमचें सगळ्यांचें थोडे फावटी आमकां भोगता कित्याक आमकां मागलें मेळना. मागचें म्हळ्यार कशें मागचें म्हणलें आनी एक सवाल. मागचें म्हळ्यार कशें मागचें. पयल्यान पयलें मागचो वातावरण बऱ्या तरान आसा जाय. जर तर आमी
आमी बारीक बिजी आसाव पटा मागून आमी गेले जाल्यार आका वातावरणांत ते एनवायरमेंट सारकें ना जाल्यार आमकां सारक्या रितीचें मागणें करूंक जायना. मुस्तपुटी हांव तूं लांब मागणें म्हणटा, घंटे फाटल्यान मागणें म्हणटा, उपास करून मागणें म्हणटा, पूण मागण्यांत एक ल्हानसो गूट आसा आनी तें जावन आसा मोगाच्या न्हू आमच्या जिबेचीं उतरां मोतयेचें चिंताप काळजाचें बोगाप एकत्त लेकान फ्लो जावंक जाय, एकत्त रितीन वचोंक जाय. जर तर म्हजी जिबेचीं उतरां हांव एक सांगता मोतयेंत खंयगी म्हजें चिंताप आसा, काळजाचीं बोगणां आनीकच आसात, तें मागणें जावन परिवर्तन जायना. ताका देखून स्वामी जेजू इसाया प्रवादीक उल्लेखन म्हणटा, ओ लोक वंटांनी म्हजें भजन करता पूण काळीस म्हजें तावन पयस आसा. म्हळ्यार खंयचेंय एक मागणें हांव तो म्हणटा जाल्यार तें मागणें म्हणटा आसतना म्हजी आनी तुजी मोत त्याच उतरांक सरी जावन आसा जाय. जर तर हांव सांगता आमच्या बापा म्हणटा जाल्यार म्हाका बोगा जाय, हांव म्हज्या बापाय कडेन उलोवन आसा म्हणून म्हज्या मोतयेकी चिंताप हे जाय जें कितें हांव आतां इसारतां म्हज्या बापाय लागीं इसारता म्हणून. जर तर हांव कालेंगी पळोवन खंयसर गे भिसेर आमच्या पासर्गींच्या पुरा सांगून तूं वचोन जाल्यार ताका इफेक्ट आसना. त्या दाळा आमच्या खुद्द बापाय लागीं हांव तूं मागता आसतना कशें हांव तूं उलयता, संभाशण करता आनी संपूर्ण तो मनीस मुखार आसा म्हूण चिंतून डॅडा मम्मा या पप्पा मम्मी आमी खाले म्हणून उल्लेख करता. त्याच प्रमाणे आमच्या बापा म्हूण हांव उल्लेख जर तर म्हज्या तोंडांतून एक शब्द आयलो जाल्यार म्हजी मोती तशेंच सांगूंक जाय, ओ बाप लागीं हांव मागोन आसा म्हणून, काळजान म्हजें बोगाप आसा जाय, हांव म्हज्या बापाय लागीं मागोन आसा म्हणून. हांवें एक उदाहरण मात दिलें. खंयचेंय हांव तुजो मोग करता म्हूण आमी थोडे फावटी कंतारां म्हणटा. एक उदाहरण सांगचें, हांव तुजो मोग करता म्हणून जिबेंत हांव म्हणटा, पूण मोत म्हजी त्या प्रमाणे थंयसर सेट जाता आसतना ताका मोग करच्या विशयंत काळजांतावन मोग करच्या विशयंत म्हजी मोत चिंतूंक शकना. मोतींत हांव चिंतूंक शकल्यार म्हाका तें काळजान बोगाना तर ताका एफेक्ट ना. त्या खातीर थोड्यांनी कंतारां म्हणटा आसतना तुमी पळोवंक पुरो एकदम पावर आसता, भयंकर पावर आसता. कित्याक ती सकत आसता म्हळ्यार ताजीं उतरां, ताजें मोतीचें चिंताप, ताजें काळजाचें बोगाप तिनी एकत्त लेकान वेता. थोड्यांक थाळो बरो आसता, ती विशीं दुसरी. थाळो बरो आसता तरी पूण थाळ्यांत भायल्या रक्त मासा जाका ना खुशी करियेत. पूण एका खंतार म्हणटा आसतना एक मागणें म्हणटा आसतना जर तर आसल्या लोकांक एक रोमांचना एक अनुभव जायचे जाल्यार त्या मनशा व्यक्तीचो ह्या सांगाता मनशा व्यक्तीचो ताचो थाळ्याची उतरां, मोतयेचें चिंताप आनी बोगणां एकच एकठाली जावंक जाय. चिंत्या हांव तूं मुस्तोबटी हांव तूं सांगता सगळोच हांव तुका समर्पिता म्हणलें कंतार म्हणटा. सगळोच हांव तुका समर्पिता म्हणून आमच्या जिबेन म्हणटा हांव. पूण आमचें काम, आमचें राटावळ, आमचे आसचे दुस्मानांक, आमचे आसचे समस्यांक, आमचे आसचे खुशी, आमचे आसचें सगळें आमकां ओपसून दिवंक जाता आसतना मोगाचें न्हू. कितेंय हांव तूं म्हणटा हांव, पूण काळजांत हांव बोगणा म्हणटालो आपणें ताच्या काळजांत थोडे ताच्या दोळ्यांनी दुकान दिवतात. थाळो गदगदीत जाता आनीक ती उतरांचेर एका तराची सकत व्हडली म्हाका तुका पळोवंक मेळटा. असलीं मस्त कडेन थोड्यां कडेन आमकां पळोवंक मेळटा. सबार कडेन मेळना जावं पुरो, थोड्या कडेन आमकां पळोवंक मेळटा. आनी असलें मागणें म्हणटा आसतना सकत उब जाता, वयर जावन सकत येता, ऑटोमॅटीक जावन वयर जावन सकत येता. कित्याक देव जावन आसा आत्मो, आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करतना ती सकत देंवून येता. आनी मागण्याक हांव तूं तयार करता आसतना हांव तूं खूब सार जावन मागणें केलां म्हणलें सवाल. मुस्तपुटी
मुस्तपटी स्वामी जेसू पळयत पुस्तकांत उल्लेख आसा प्रत्येक तरान इसाय प्रवादीचें पुस्तक म्हणटा म्हजो हात तुका साय करूं जायनातलो मुठवो न्ही पूण तुजे फाटाक म्हाका अडखळ हाडनासा म्हणचे न्हू जायते बुटी हांव तूं मागता जायते बुटी हांव तूं मागता मागचें मागणें उदाहरणाक जर तर म्हाका एकल्यान दूद हाडिल्लें बरें दूद पूण त्या मेळ्या आयदनान ताणें दूद हाडिल्लें तर हांव पियेना मोगाचें नांव तुवें पियेचें न्हय कोणीय हांगासर आसचीं कोणीय तें पियेना जावं पुरो तें दूद भारी बरें फ्रेश काडून बरें गरवून हाडलां दूद पूण घाल्लें आयदन तें मेळ्ळें जाल्यार त्या मेळ्या आयदनांत म्हाका जर तर तें बरें दूद हाडल्यार हांव तें आयदन पळयतां ती गलीसाय पळयतां आनी तें बरें असलें दूद फाटीं सरता तशेंच जर तर आमी मागणें म्हणटा आसतना जर तर शुद्ध काळजांत हांव तूं मागणें म्हणूंक शकना शुद्ध काळजांत हांव तूं मागणें म्हणना तें मागणें देवाक पावोवन फळ दिवंक कश्ट जाता म्हाकाचें न्हू आनी एक मॅट मुखार वचून मागणें कशें म्हणयेत विविध रितीन म्हणयेत तरी पूण अत्युत्तम मागणें मुस्तपुटी मोगाचें न्हू ध्यान करून आत्म्यातावन आत्म्याक संभाशण करचें मागणें बेस्ट ऑफ बेस्ट मागणें जावन आसा मुस्त कश्ट ध्यान करून मागोवंक मुस्त कश्ट म्हाकाय तुकाय हर एकल्या की आमकां तें मागणें म्हणूंक सुलाभ जाता खंतारा म्हणूंक इल्लें सुलाभेन आमकां म्हणूंक जाता पूण ध्यान करता आसतना कलीं चिन्नां बोगणां वळटात तें कनेक्टींग लायन मारता आसतना जर तर आमकां ध्यान करूंक आमी शकल्या प्रशांत रितीर हांव तूं ध्यान करून मागणें करूंक शकल्या थंयसर आत्म्याची सकत बळादीक तरान वळून आसा त्या देखून सोम्या जेसूचें मुस्तपुटें पळया मुस्त तो अजापां करता आनी एकलोच रातीक मागोवंक वेता आनी ताजे इतल्याक मागता बायबलान जाय तितले उल्लेख आसा सांगाचें म्हणना आमकां हर एकल्यांकी गुत्त आसा मुस्तपुटी जेसू एकलोच रावून तो मागणें करता सांगातपणाचें मागणें गरज आसा आमी सांगाता मेळोन मागणें म्हणचेंय गरज आसा आमकां तें बॅटरी चार्ज केल्ल्या बरें जाता प्रावादें ओटो तो सावल वेता आसतना ते प्रावादपणाच्या आवेशान तो भरता कित्याक थंयसर एक सकत येदोळ सुबजोन आसा आनी त्या वेळा इल्लें चड सक्तेन भरता एकल्यांक म्हणूंक कश्ट जाता पूण ह्या दाळा आमी सक्तेन बरोवंक आमी सांगाता मेळून मागणें म्हणटा घरा वचून एक ध्यान कर जावंक पुरो 15 मिनटां 20 मिनटां अर्दें वर 1 वर जर तर आमी ध्यान करून मागणें करूंक आमी शकल्या जाल्यार सकत उब जाता आनी त्या देखून जेजून सांगलें तुमी जेरुसलेमाक वचा आनी थंयसर मागणें करा सांगाता मेळून राखून रावा आनी थंयसर ध्यान करून मागिल्लें तें सीस पेंतकोस्ताच्या दिसा विशेश तरेचे सकत अनुभव करूंक शकतात सांजोवच्या 15व्या अध्यायान 4थें वाक्य म्हणटा तुमी मुजे थंय एकवट रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो जशें एक फांटो वाल थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात म्हळ्यार कितें म्हजो आत्मो देवा लागीं संभाशण करता आसतना थंयसर एकवटान आसूंक जाय केदाळा म्हजो आत्मो देवा थंय संभाशण करून एकवटान रावता तक्षण थंयसर फळ दिवंक शकता सामान्य चिंताप कश्ट प्रयोगान अनुभव करूंक मोगाचें न्हू एफेस घरांक बरयल्ल्या 6व्या अध्यायान 10व्या वाक्यांत सर्वेस्पर देव सांग पावल एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्र मुखांत म्हजे लागीं तुजे लागीं अशें उलयता निमाणें एक उतार सोम्या सवें रावून तुमी बळवंत जायसय ताची पोतवेदार सकतच तुमची सकासय हांवें आनी तुवें मागण्यांत सोम्या जेजू थंय रावल्ल्या वरवीं हांव आनी तूं मोगाचें न्हू बळवंत जाता सर्वेस्परा देवा थंय केदाळा सर्वेस्परा देवा थंय बळवंत जाता पळयत पुस्तक म्हणटा ताची पोतवेदाराची सकत तुजी आनी म्हजी सकत जावन रावता मोगाचें न्हू त्या देखून वयर तावन येवची ती सकत
कशी आपणावची, ती कशी अनुभव करची, वैरतावची सकत हांव आनी तूं मागण्याद्वारे अनुभव करूंक शकता. आनी तें मागणें जावन आसा नितळ निश्कळ मनान केल्लें तें मागणें जावन आसा ध्यान रुपार केल्लें मागणें जावन आसा काळजांतावन जिबेंतावन आनी मोतयेंतावन एकच रितीर एकच चिंतपान म्हणलें तें मागणें परिणामकारी जावन जिवितांत बरें घडोवंक शकता. चवथें मॅट हांव तूं ध्यान करता. पयलें सांगलें थंयसर आमी ध्यान केलें, आमचो उद्देश बरो आसा जाय. दुसरें संपूर्ण तरान सरेंडर जाल्लें चिंताप. तिसरें मागणें. चवथें जावन आसा देवाचें उतार चड आनी चड जाणा जाल्ल्या वरवीं. मुस्तपुटी देवाचें उतरा वरवीं मोगाचें न्हू सकत आमचे वयर येवंक शकता. मुस्तपुटी आमी पळयता एकच उतार घडये 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 आमी रिपीट करता आनी रिपीट केल्ल्या वरवीं देवाची सकत हांव तूं अनुभव करूंक शकता. केदाळा देवाच्या उतराक आमी ध्यान दिवन ताजे विशयी नियाळ करून तें रिपीट करूंक शकता, प्रोक्लेमेशन करूंक शकता. थवळ थंयसर सकत उपजाता. सामातेवाच्या 6व्या अध्यायान 63वें वाक्य म्हणटा, जुवांच्या 6व्या अध्यायान 63वें वाक्य म्हणटा, जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयचेकी उपकार ना, हांव तुमचे लागीं उलयल्यां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. तर मोगाचें न्हू हांवें आनी तुवें कितलीं उतरां उलयल्यां, कितलें हांवें तुवें प्रयत्न केला, कितलें हांवें आनी तुवें बरें बरें बूक वाचल्यात न्ही. बगार सोमियान जेजूचें उतार आत्मीक जीव दिवंक शकता. सोमियान जेजूचें उतार म्हाका तुका बोळ दिवंक शकता. सोमियान जेजूचें उतार नियाळ तें उल्लेख करना रिपीट केल्ल्या वेळार थंयसर सकत सर्वेस्पराची सकत मुचे थंय आनी तुजे थंय परिणामकारी जावन देवंक शकता. 5वें मॅट मोगाचें न्हू ताजो संदेश आयकून त्या प्रमाणे जियेसय. म्हळ्यार देवाचें उतार हांव तूं मुस्तपुटी वाचता आनी तो नियाळ करतना न्हू सकत आसा ना म्हणना, तरी पूण पळयत पुस्तक म्हणटा जेजू म्हणटा हांवें सगळें सांगूंक ना तुमकां, आणकी थोडें सांगचें आसा. जुवांच्या 16व्या अध्यायांत 12वें वाक्य म्हणटा, आनीकय जायत्यो संगत्यो सांगच्यो आसात पूण आतां तुमकां त्यो वावोवंक तांकां ना. म्हळ्यार मागीर पवित्रात्मा तुमकां धाडटा, तो आत्मो तुमकां सांगतलो कितें बरां करी जाय म्हणून, त्या प्रमाणे तुमी करा. त्या देखून 4थें मॅट आमी देवाचें उतार वाचय जाय, तें नियाळ करी जाय, रिपीट करी जाय सकत देंवता. थोडे फावटी आमकां पवित्रात्मा सांगता, संपूर्ण तेंच मात न्ही, बायबलांत असलें मात्र न्ही, एक्स्ट्राय पवित्रात्मा म्हाका आनी तुका सांगता. जेजून संपूर्ण सांगून वचना, आणकी जाय तितलें सांगचें आशिल्लें तें पवित्रात्म्या मुखार सांगता. तें हांवें तुवें पालन केल्ल्या वेळार थंयसर ताजो थाळो हांवें तुवें आयकून तें पालन केल्ल्या वेळार थंयसर देवाचें सकत आमचे वयर देवंक शकता. नेक्स्ट मॅट मोगाचें न्हू सर्वेस्पराक विधेय जावन जियोवचें. ह्या विशयांत एकटी आमी नियाळ केल्लो विधेय जाल्ल्या वरवीं सकत आसा. सोमिया जेजूक शतपती येवन सांगता आपल्या साकराक गूण करूंक. आनी तुमी जाणात आमी जाणा थंयसर पळयत पुस्तक मातेवाच्या 8व्या अध्यायांत थंयसर हो जेजू शतपतीच्या घरा वयता आसतना शतपती एक उतार सांगता. शतपती म्हणटा, सायबा तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक हांव योग्य न्ही. तूं एक उतार सांगशी जाल्यार पुरो, म्हजो साकोर बरो जातालो. हांव जाल्यार दुसऱ्यांच्या हातांकाल आसा आनी म्हजे खाली सैनीक आसात. एकल्याक हांव वस म्हणटा तो वेता आनी एकल्याक ये म्हणटा तो येता आनी म्हज्या साकराक हें कर म्हणटा तो करता. इतलें आयकून जेजू अजाप जालो. कित्याक अजाप जालो? इतलेंच पळयत पुस्तकाचें सत मोगाचें न्हू. खंयसर हांव तूं सर्वेस्परा देवाक संपूर्ण विधेय जातांगी तितलो अधिकार म्हाका तुका मेळटा. ह्या सोमी जेजू देवा बापाक संपूर्ण तरान विधेय जालो. देवा बापाचो संपूर्ण अधिकार ताका चालावण करूंक शकलो. एकलो सामान्य एक पुलीस ऑफिसर जाल्यार ताका अधिकार इतलो आसा खंय तावन
ताका येवसो अधिकार ताज्या वयल्या अधिकारांत हावन, वयल्या अधिकाराक ताज्या वयल्या अधिकारांत हावन, आनी वयल्या अधिकाराक सरकारांत हावन, अशें हे चेन ऑफ विधेयपण असल्या वरवीं मात्र एक राज सांबाळूंक जाता. देखून जेजूक ताका देंवसार लागला म्हणटा आसतना जेजू म्हणटा ताका कोण उलयता तांकां म्हणटा खंयचेय राज तांचे मदें विभंगड अविधेयपण जाल्यार या उपरांतलें रावलें जाल्यार तें बाळगोवंक शकना. देंवसारचें राजय सकना, देवाचें राजय सकना. त्या खातीर जेजू म्हणटा देवाच्या राजाचो अधिकार तुवें चलायत जाय जाल्यार थंय जेजू न्हू मस्तू अजापां गेल्लीं देवा सर्गा वयल्या सकत यूज करन मस्त जाणांक बरेंपण केल्लें आनी तेवळ आनी सांगचें आसलें तो देंवसाराच्या मुखेल्याच्या बळान हें करता म्हणून. देखून जेजून सांगलें हें हांवें देंवसाराच्या सक्तेच्या बळान करचें न्ही, देंवसाराच्या सक्तेच्या जाल्यार आमी ताकाच उपरांतलें जाल्यार थंय कांय रावना, तें राज मोडटा. हांवें करचें देवाच्या राजा थंय, हांव देवा बापा थंय एक कोटन आसा, त्या वेळा मात्र आमकां अजापां करूंक जातात. त्या देखून सर्गा वयली सकत म्हाका आनी तुका जाय जाल्यार ती अनुभव करीत जाल्यार हांवें आनी तुवें देवाक विधेय जावंक जाय. विधेय जावंक जाय बोगसाणें दिवच्यान, विधेय जावंक जाय आनी एकल्याक सेवा करच्या विशयान जेजून कितें पुरा सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान मोग करूंक सांगलां तें करूंक जाय, आनी एकल्याचो मोग करूंक जाय, आनी एकल्या बोगसाणें दिवंक जाय. कश्ट आसात तरी पूण देवाच्या उतराकाल हांवें आनी तुवें काल जावंक जाय. आनी त्या देखून अशें केल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देव आयच्या इजाया प्रभुच्या उतरां मारिफात म्हाका आनी तुका बसवणें दिता आनी म्हणटा केदाळा हांवान तूं त्या आत्म्याची सकत जोडटा असलीं अजापां आमचे थंय घडटात. 15 वाक्य आयचे वाचिल्लें आमी म्हणटा पूण वयर तावन आत्म्याचो शिवर आमचेर पडटलो म्हळ्यार इतलें पुरा करतना सर्गींचो सकत वयली सकत आमचेर देंवोन येताली आनी तेन्ना अराणें एक फळवंत मळ जातालें. म्हळ्यार अराणें म्हळ्यार डेजर्ट या जें कितें आमी म्हणटा मरुभूंय म्हणटा कन्नडांत. मरुभूंय समेत कितें जाता थंयसर बरें एक थॉट जावन परिवर्तन जाता. मरुभूंय थॉट जावंक साध्य आसा. जेजूक त्या वेळा आमी पळयता त्या अब्रामाच्या बायलेन थंयसर सारान ताज्या साकरणेक भायर गेल्ल्या वेळार तें सगळें सोदून वेता. उदक ताका वेता आसतना खंयसरी मेळना, आखरेक हांवूय मरता म्हजें भुरगें मरता म्हूण रडटा आसतना सर्वेस्पर देव म्हणटा दीस लावन पळय थंयसर उदकाची झरत आसा आनी तें पळयतना उदकाची झर आसा. मोगाचें न्हू उदकाची झर थंयसर पयलीं आशिल्ली पूण तिच्या दोळ्यांक थंय दिसूंक नाशिल्लें. केदाळा सर्वेस्परा देवान तिचे दोळे उगडले, तक्षण तिका उदक दिसलें तें आनी तिचें भुरगें पियेलें वंसलें आनी ती जिवंक शकली. आमच्या हर एका कश्टाच्या वेळार आमच्या ह्या मरुभूंयत कश्ट म्हणल्यार मरुभूंयत आन्सर्स थंयसर ऑलरेडी थंयसर आसात. तरी पूण आमकां दिसनात सर्गींची सकत आयिल्ल्या वेळार आमचे आत्मीक दिश्ट उक्ती जाता आनी आमकां खंयसर समस्याक पर्याय आसा म्हणलें आमकां कळटा आनी तक्षण तो पर्याय काडून आमी आमचे समस्ये पर्याय जोडूंक शकता. त्या देखून सर्गा वयली सकत केदाळा मुजेर आनी तुजेर देंवता. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत समस्याचो कितें पुरा व्हडलो एक मरुभूंय आसा मोगाचें न्हू. सगळीं परिवर्तन जावन हांवान तूं फळादीकपण व्यक्ती जावन आशिर्वादाचे व्यक्ती जावंक शकता. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा अरण्यान न्यायनीत वस्ती करतली. अरण्यांत कशें न्यायनीत वस्ती करचें मोगाचें न्हू. शिव येवन ग्रास दिता थंयसर हाका एक मनजात अनेका मनजातीर ग्रास येतात. अरण्यान काही म्हणी न्यायनीत आसा गी. तरी पूण पळयत पुस्तक म्हणटा सर्गा वयली सकत देंवत आसतना अरण्यान समेत थंयसर न्यायनीत आसता. आमी चिंचे न्यायनीत सिविलायज्ड सोसायटींत नागरीक समाजांत मात्र न्यायनीतीक वेवस्था आसा. उरल्या कडेन जंगल लॉ म्हणटा आमी, कांय कोण बळ आसा ताजेंत बळके म्हणटा. पूण पळयत पुस्तक म्हणटा सर्गा वयली सकत आसता आसतना अरण्यां समेत
न्याय नीती मेळोवंक साध्य आसा. त्या देखून आज हांव तो मुस्तू बोव मारता, आमच्या जिवितांत न्याय मेळना, म्हाका नीत मेळना, सगळे म्हाका अन्याय करना आसात. आनी एकल्या अराजकता आसा की खंय गेल्यार म्हजें कोणी थाळो आयकत आसना. पवित्र पुस्तक म्हणटा, जर तर सर्गा वयले सकत तुजेर देवली जाल्यार थंयसर तुज्या जिवितांत न्याय नीत मेळटलें आनी तूं संतोश बरी जातलें. पवित्र पुस्तक म्हणटा, फळवंत म्हळ्यांत प्रामाणीकपण आसतलें, प्रामाणीकपण शांती हाडटलें, समाधान आनी संरक्षण नित्य काळी प्रामाणीकपणाचें फळ जातलें. हूंय मोगाचें न्हू, प्रामाणीकपण आज उदवंत व्यक्ती मेळटात. ह्या भयंकर ॲक्टिव्ह मनशां, डायनामीक मनशां मेळटात, सुबीत सुंदर मेळटात, पयशावाली मेळटात, पूण प्रामाणीकपणाचे मनशां मेळचें भोव अप्रेप. पवित्र पुस्तक म्हणटा, थंयसरल्या वयली सर्गा वयली सकत आसतना प्रामाणीकपण थंयसर देंवोन येतलें. ह्या प्रामाणीकपणा वरवीं समाधान आनी संरक्षण. आज आमकां संरक्षण खंय आसा? आज भलायकेंत आसलो मनीस इल्ल्या वेळान पटक्कन मरता, रक्षण ना. ह्या तूं खंयसर खंयच्याय एका कामाक वच जाता म्हणून ना, या कितें तुज्या जिवितांत खंयच्याय तुज्या कुटुंबा जिवीत जावंक पुरो, या तुजें प्रोफेशनल लायफ जावंक पुरो, खंयचें तें रक्षण ना. आज एक बरें आसा आनी एक कडेन आनीकच जाता. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा, केदाळा सर्गा वयली सकत येता, तुज्या जिवितांत तुका संरक्षण आसा, तुज्या जिवितांत समाधान आसा. मात्र न्ही, पवित्र पुस्तक एक मेट मुखार वचून सांगता, म्हजी परजा शांत ठिकाणांत, सुरक्षीत घरांनी आनी सुकाळ सुवात्यांनी जियेतली. जावं दी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत असलेंच सूख संतोशाचें जिवीत मोगाचें न्हू. हांवान तुवें मागोवंक जाय, ती सर्गा वयली सकत म्हाका आनी तुका दिवच्या पासत, म्हज्या समुदायाचेर दिवच्या पासत. आमी कोणा खातीर मागता तांकांय सर्गा वयली सकत दिवच्या पासत. आनी जे दाळा ही सकत देंवता मोगाचें न्हू, अद्भुतां आमच्या जिवितांत घडटात. शांती समाधान मात्र न्ही, आमकां संरक्षणय मेळटा, आमकां हर एक गेल्लें हात गेल्लें काम यशस्वी जाता, सुफळ जाता, समृद्धी जाता, फळवंत जाता, न्याय नीत मेळटा, हर एक आमच्या जिवितांत लाभता. तर मोगाचें न्हू, हांव तूं अत्र घेवंक जाय, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सर्गा वयली सकत आमच्या जिवितांत देंवन येवचे खातीर. आमीन. Let us concentrate on the Lord. Let us surrender all our intentions, our intellect, our bodies, our minds, and our souls unto the Lord. Let us pray to the Lord for this coming election, especially for all the candidates who are standing, especially for the city of Mangalore and the Christian candidates, that the grace of God may come upon them mightily. Let us pray that the Holy Spirit may come upon their lives and the Holy Spirit may guard and protect them. Let us pray that all the candidates who are standing, only the good and the chosen ones among which the Lord has chosen may come forward. Let us choose those candidates who have the wisdom and the understanding for the good governance may come forward. Let us surrender these individuals. Let us also surrender all the individuals who are suffering through various kinds of diseases, who are going through different kinds of troubles, individuals who are having different kinds of emotions such as hatred, unforgiveness, and anger. Let us surrender all these individuals unto the feet of the Lord. Let us surrender every individual who has sought for prayers. Let us surrender all our intentions along with these intentions. Mighty Lord, we come to your feet. May your grace and your power may come upon all individuals who are here during this prayer meeting and also those who are watching online. May your spirit come in their life mightily, touch each bone, marrow and each cell in their body. May they be filled with the fire of the Holy Spirit. May they be guarded with the grace and the protection of the Lord. Let us pray, Lord, we surrender especially all the individuals who are there for campaigning. Lord, we surrender that they may see the truth and each individual may only be guided by the truth of the Holy Spirit, that each person who is going to be elected may be chosen by the mighty anointing of the Holy Spirit.
that every individual may experience the Lord mightily today. Lord, we also surrender every kind of disease and every kind of situation, every kind of problem which is impossible to the eyes and ears of man. Every word that is uttered against such situation which is heard by the ear, we rebuke it by the name and the blood of Jesus Christ of Nazareth. Every impossible situation, every words that are uttered which seem impossible to the wisdom and the powers of the man, we surrender them to the feet and the blood of Jesus. May the blood of Jesus come upon the situation. Lord, we speak positive words. Let speak positive wisdom upon all the situation. Lord, we surrender these situations unto you. Fill it with the Spirit of God. Fill it with the grace and the fire of God. Lord, we pray all these situations may change by the power of the Holy Spirit. मानसों को 69 पेज नंबर. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. ಶಿಲುಬೆಯ ಯಜ್ಞಧಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿದಿರಿ, ಶಿಲುಬೆಯ ಯಜ್ಞಧಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿದಿರಿ. ಪಾಪ ನಿವಾರಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದಿರಿ. ಪಾಪ ನಿವಾರಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಿ ಸದಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವೆನು, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಿ ಸದಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಹೊಂದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅರಿತು ಬಾಳುವೆ ನಾನೆಂದು. ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಹೊಂದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅರಿತು ಬಾಳುವೆ ನಾನೆಂದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
ನಿಜ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರಿ, ಯೇಸುವ ನಂಬಿರಿ, ನಿಜ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರಿ, ನಿತ್ಯ ಭಾಗ್ಯವ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂಬ ವಾರ್ತೆಯ ಸಾರುವೆನು, ನಿತ್ಯ ಭಾಗ್ಯವ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂಬ ವಾರ್ತೆಯ ಸಾರುವೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಮಾಡಿರಿ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. The Lord is showing a favorable government. The Lord is showing favor upon this land. The Lord is showing, especially in the city of Mangalore, the mighty grace of the Lord flowing. The Lord is giving grace and wisdom to individuals to forgive another person. I see the grace of God coming and touching the lives of people. I see individual who is praying for a job, for a son, and continuously seeking the Lord. Lord, why are things not happening in my life? I thank you for all the things that you have given. The Lord is telling, do not worry, my dear child. I am there for you. I will be there to protect you, and I will bless you. The Lord is also blessing many individuals who have gathered here. The Lord in the coming days will bless you more with the wisdom and the knowledge and guidance of the Lord. I see many individuals who are thirsty for more wisdom and the knowledge of God. The Lord will fill you in the coming days. The Lord is also showing few parents who are worried about their children. The Lord will give you grace. The Lord is showing, do not worry about your husband, do not worry about your wife, do not worry about your children. My grace is there mightily, and my spirit will come upon them and touch their lives. Lord Jesus, we pray against all the walls that are standing in our way. We surrender our intentions unto you. Every kind of wall, every kind of obstruction, every kind of fierce attack of the enemy, we surrender and come against it by the name and the blood of Jesus. Every kind of impossible situation, we come to you. Many years, Lord, individuals have suffered. Every kind of their intention, we surrender it unto you. Even though the individuals have suffered for many years, we come unto your feet. Your blood will wash every kind of disease, every kind of problem, every kind of obstruction. We surrender unto the feet of Jesus. We surrender every kinds of walls and barricades and bondages unto the feet of Jesus. May the mighty blood of Jesus come upon all these bondages. We surrender it to the feet of Jesus. May the fire of the Holy Spirit may come upon them. Father, we pray that you may send your refiner's fire. We pray that you may send your wisdom unto the individuals to come out of all these problems, all the strongholds, all the blockages in their lives. The Lord is showing mightily. He is touching the individuals right now. I see an individual going from house to house in the present campaigning. The Lord is giving him wisdom, divine wisdom to speak. The Lord will bless you. My son, you know who you are. Do not worry. I will fill you with the Spirit. The Lord is also showing right now the grace of God coming to mightily to individuals who are watching this prayer online. The Lord is telling, do not worry, my child. Do not worry, my daughter. You are anxious. My grace will come upon you mightily by the Spirit of God. The Lord is also showing that He will protect and He will guide many individuals. All the individuals who are in internal fear, the Lord is with you today. The Lord will deliver you today. The Lord will protect you today. The Lord will cast out all kinds of affliction
addictions in your life, all kinds of fears in your life, all kinds of bondages in your life, the Lord is showing today that He will mightily bless you. Arabashigaran I see a woman who is praying right now. For many years, Lord, I have come unto your feet. I have prayed for a child, but nothing is happening. The grace of the Lord is telling that you have tried everything. Do not worry. Your time is coming. Your miracle is coming. The Lord will grant you a child. The Lord is telling, it will be by my spirit. The Lord is telling, you know who you are. And the Lord is going to touch you mightily in the coming days. He will fill you with the spirit. And He will fill you with the new wine. And in the coming days, you will get the gift of tongues. The Lord is telling, come to me. Do not worry. I will fill you more and more. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या हर एक दी हर एक घडी गुण करची सकत बघता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या वाडताक तूं वाडदाक सोम्या वाडदाक तूं वाडदाक सोम्या हर एक दी हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून वाडदाक तूं वाडदाक सोम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या हर एक दी हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या. आमचे मध्य आसच्या जेजूक आमचो मान आमी बगयत आसतना ह्या घडये आमच्यो वैयक्तीक गरजो आमचे वैयक्तीक इरादे आमची कंत बेजाराय सगळें ह्या घडये सोम्याच्या पांयां तळे आमी समर्पण करया. हो थोडो वेळ आमच्या सोम्या सांगात आमी रावया. हो थोडो वेळ तेचो सोम्याचो अनुभव आमी जोडूंक मुखार सरया. तो जावन आसा इमॅन्युएल, मनीस जावन मनशा खातीर मनशा सांगाता रावूंक आयिल्लो तो देव. आनी ताणें ताच्या परगट मिसावांत लोकां सांगाता तो रावलो, लोकां सांगाता तो भोवलो, तांचे सांगाता तो जेवलो, तांचे सांगाता ताचें जिवीत ताणें करसिलें, वेळ ताणें करसिलो आनी निमाणें त्याच लोकां खातीर आपणाचें बलिदान केल्लो सोमी ह्या घडये ह्या उंड्या रुपी आमचे समोर आसा. आमकां तो आयकता, आमकां तो पळयता आनी ह्या घडये आमकां समी ताच्या पांयां तळी आमी समर्पण करया. समर्पण करया आमचें जिवीत, समर्पण करया आमची दूख, आमची बेजाराय, आमचे कश्ट, आमचे आटेविटे, आमच्या मतींत आसचें टेन्शन आसूंक पुरो, आमच्या खांदा वयले बारादीक खुरीस वा जडाय आसूंक पुरो, आमच्या मतींत आसची नाना रितीचे अडचणी कंत सोम्याक ह्या तडये समर्पण आमी करया. समर्पण करया आमी आमचे कुटुंब, समर्पण करया आमी आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक, समर्पण करया आमच्या भुरग्यां बाळांक, तांचे शिकप आनी तांचो फुडार, तांचे जिवीत. समर्पण करया आमकां सामी जावंक पुरो आमचो वावर, जावंक पुरो आमचें दिसपट्टें जिवीत. सोम्या आमकां सामी तुज्या पांयां तळी समर्पण करता.
समर्पण करी आमी आमची पिडा शिडा ल्हानवट पिडेन आमी कश्ट नासाव सोम्या आमकां समी ह्या घडये बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर मागोन तुजे मुखार आमी सरपडून आसाव. समर्पण करता सोम्या आमचो दिसपडतो वावर आमच्या वावरा मुखांत आमकां आदार तूं दी. समर्पण करता सोम्या आमची आशा अत्रेग जायते चिंताप फुडारा विशीं आमी आटयलां. जायती आशा आमच्या मतींत आसा जावं बरो आमच्या कुटुंबांतय आमच्या भुरग्यां बळांतय आमच्या फुडारांतय सोम्या सगळीं तुज्या पांय तळे आमी हाडटा. समर्पण करता सोम्या आमच्या मुखली येवजना विविध येवजना आमी गेल्यांत तुज्या नांवान आमी आरंभ केल्यांत ती सगळीं तुज्या पांय तळे ह्या घडये परत समर्पण करता. समर्पण करता सोम्या ह्या घडये आमचो कर्नाटक राज थोड्याच दिसांनी जावं कशें एलिसांव मगळा सोम्या जेजू समर्पण करता सर्व आमच्या मुखेल्यांक लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरचे समाजाच्या बरेपणा खातीर वावरचे मुखेली सोम्या आमकां तूं फावो कर म्हणून ह्या घडये मागता. समर्पण करता सोम्या आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी सोसून आसचे ल्हानवड कुरीस ह्या कुर्सा पोंदा आमी पडोवन अडचण अशें आमकां तूं उखलून धर म्हणून आमी मागता. सर्व आमची मागणी आमची प्रार्थना आमचे इरादे सोम्यानं शिकयलेल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक पेटोवन दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुटलेल्या बक्षितां तशें आमची दुबातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवळ. प्रार्थुया. बापा दयाळा तुका जावं अर्गां स्तुती महिमा सदां सर्वता. ह्या घडये ह्या वेळार ह्या आराधनांत भाग घेवंक तुजे उतार नियाळ करूंक तुका आराधन महिमा दिवंक आमची मागणी आमची कंत बेजाराय सगळे तुज्या पांय तळी समर्पूंक तुजी ताय तो संदेश संतोष समाधान घेवंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. सर्गींच्या वस्तुतें सर्गींच्या संगतीतें आमचे गुमान आमी व्हरूंक आनी अमरिफात ह्या संवसारांत आमचे स्तकिनें बागार तुजे मरिफात ते सर्गींचे जिवीत आमी जोडूंक तूं आमकां सदांच आदार दी. सांगतास ह्या आराधनांत भाग घेतलेल्या आमकां सोमेस्तांक तुजे बेसांव तूं सदांच दी. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तूं सांगता राव. आमच्या पैणांत आमच्या वावरांत आमी करच्या हर एका कामांत आमी गोंयच्या हर एका निर्धाराचेर आमी करच्या हर एका चटवटिकेंचेर सोम्या तुजे बेसांव दी. ह्या मरिफात सदांच आमी तुका विश्वासी रावोंक तुज्या मोगांत जियोंक तुजे महिमेचे साक्षी आमकां कर म्हूण आमी मागता. हें प्रार्थन आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सोम्याची आशिर्वादां घेवंक आमी आयती जावया. Bol divyam Sashe Bapa Tashin Sputam Ulasani Stuti Sam Potri Mahima Sustan Eka
वसिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समासमी नावडटा. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमची ते आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या सासना. आमेन.